कोलवाळ बंदखणीत मोबायलांचेर पुराय बंदी घालता। गरज पडली जाल्यार जॅमरूय बसयता। गवडी वखदां आड खर कारवाय करपाक लायता। कला अकादमीचे वेवस्थापन त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें। राजधानी पणजेतली आयकॉनिक बिल्डिंग जुंता हाऊस नव्यान बांदपाक घेता। सिवरेज प्रकल्पांचे काम शक्य तितले बेगीन करता। 24 वरां नसले तरी लेगीत उदक 4 वरां येतले अशी वेवस्था करता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या उरिल्ल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासनय ताणें दिलें। एक म्हणजे आमी टायम टू टायम थंय रेट मारता, मोबायल मेळटा पळय न्हू ते मोबायल सिजूय करता। जर थंयसर बाकीच्यो थोड्योश्यो थंयसर हांव टायटन करपाक लायता। आमी आतां थंयसर IGPक थंयसर अपॉयंट केला आनी जेलाचे रुल्स बाकी सगळे स्ट्रिक्ट केल्या। फक्त एक म्हणजे 100% मोबायल भितरलो बंद करपाक लायता। थंयसर जॅमर जाल्यार जॅमर लावपाक लायता आनी मोबायल भितर कसोच वचपाक दिना। एक काम करता। बट आमी फुडलीं 5 वर्सां ही कला अकादमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मेंटेन करून घेतले। आनी हांवें जशें सांगलां, आमी कमिटी जी आहा पळय न्ही, हांव म्हाज्या PWDच्या अंडर कलाकारांची कमिटी जे सजेस्ट आसा पळय तेंची घालून बारीक मायनर कितें उरलां आसत जाल्यार तें करून घेता आनी रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडल्या एक फावटी हांवें दवरता हेंय सांगलां। जुंता हाऊस डेमोलिश करून नवीन बांदचें पडटा। बरें, पण तेंका अजून बांदपा बट शिफ्ट कर तेंका थोडे हाय तेजे ऑलरेडी जे भितरले जे हे आसा पळय न्ही, लेसी जे रावल्या थंयसर कितलींशींच वर्सां शॉप घेवन ते भायर सरना तेजो प्रोसेस ऑलरेडी चालू केला। तेणी लेटरां तांकां काडल्या, ते एकदां भायर सरले काय आमी जुंता हाऊस जे आहा पळय न्हू ते नवीन बांदपाक सुरवात करता। स्पीकर सर, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे खड्डे पडल्या पळय सगळ्याक न्ही, ते सगळे खड्डे आमी इन टायम बाउंड ते सगळे खड्डे बुजयता। पावस हे पळय स्पीकर सर, टायम बाउंड म्हणजे एक मिनिट कंप्लीट करपाक दिया मरे विजय सरदेसाय। स्पीकर सर, आमकां पावस मातसो कमी जाल्या उपरांत 1 म्हयनो तरी जायो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।